भाजपानूच गोयचो मायनिंग व्यवसाय बंद उडयलो आनी आतां दर वेंचणुके वेळार मायनिंग सुरू करपाची पोकी आश्वासन दिवन भाजपा मतां मागता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी केला। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी 2012 ह्या वर्सा आपणे गोयचो मायनिंग व्यवसाय बंद उडयला अशें विधान केल्लें। ह्या विधानाचो व्हिडिओ आरजीपीन दाखोवन भाजपानूच मायनिंग बंद केला असो आरोप केला। मायनिंग चालू जाले म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी एक पोस्ट पयलो आणि सगळ्यांनी बीजेपीच्या लोकांनी बीजेपीचे जे कार्यकर्ता ते सेलिब्रेशन करपाक लागले। 2012 जावन प्रत्येक इलेक्शनाक आमी पळयता ते मागीर लोकसभेचे इलेक्शन जावं 2014चे ना 2017चे असेंब्ली इलेक्शन जावं ना जाल्यार परते 2019चे लोकसभा जावन 2022चे असेंब्ली जावं आणि आताचे लोकसभा इलेक्शन आणि कितलीशीच झेडपी इलेक्शन या प्रत्येक फावटी मायनिंग चालू जाले आणि चालू करता म्हणून सेलिब्रेशन जाता। बीजेपीचे पेडे वाटतात, व्हडले व्हडले प्रेस नोट धाडटात, प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतात, पण आयज पर्यंत जी परिस्थिती आसा जर पळयत जाल्यार गोंयान मायनिंग चालू जाल्लेलें ना। आता 12 वर्सां जाली मायनिंग बंद हा आणि या 12 वर्सांत भितरले आता 10 वर्सां बीजेपीचे डबल इंजिन आसा आणि हे बीजेपीचे डबल इंजिन गोयचे मायनिंग चालू करपाक गोयच्या लोकांक जे मायनिंग बेल्टातले लोक आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक टोटल फेल जाल्ल्या। मायनिंग जो आसा हो बीजेपीच्या सरकारान 2012 बंद केलो आणि हे आमी म्हणना, हे बीजेपीचो एक्स चीफ मिनिस्टर लेट श्री मनोहर पर्रीकर तो आपूण म्हणटा की मायनिंग आपूण बंद केली, सुप्रीम कोर्टान बंद करूंक ना। हांव तुमकां एक व्हिडिओ दाखयता। Control the mining mafia. In Singapore, it was easy to tell. Life is not Singapore. We have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on.